गोयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पणजेंत फाल्यांच्यान 31 मे मेरेन पे पार्किंग बंद। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून महापालिकेन घेतलो निर्णय। भाजपा आणि शरदचंद्र रेड्डी मदीं जाल्या मनी ट्रेल। आम आदमी पक्षाचो आरोप, ईडीन भाजपाचेर घालची रेड केल्या मागणी। अरविंद केजरीवाला आड कायद्या प्रमाणूच कारवाय म्हणटा साश्टीचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चेला आलेमाव। सांकवाळ येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध। चर्चा सुरू आसतनाच सरपंच, उपसरपंच आनी सचिवान काढलो पळ। वाळपय 3 जाग्यांचेर अचकीत पेटलो उजो। पाडेली आनी गुळेली रानाक जाल्यार मेळावले। MRF शेडींतल्या कोयराक लागलो उजो। रशियाची राजधानी मॉस्कोचेर दहशतवादी हल्लो। 120 परस चड लोकांक मरण, जाल्यार 145 परस चड लोक गंभीर। इस्लामीक स्टेट ग्रुपान स्वीकारल्या हल्ल्याची जबाबदारी। आता खबरो विस्तारांत। राजधानी पणजेंत 31 मे मेरेन गाडयांक पे पार्किंग शुल्क भरचो पडचो ना। पणजेंत स्मार्ट सिटी खाला चालू आशिल्ल्या कामांच्या फाटभुंयेर पणजे महापालिकेन हो निर्णय घेतला। महापालिकेच्या ह्या निर्णयाक लागून पणजेंत वचपी आनी येवपी हजारांनी लोकांक सुटका मेळ्ळ्या। स्मार्ट सिटीचें काम पणजेंत चडशा रस्त्यांचेर सुरू आसा, ताका लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटाले। देखून स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपा खातीर दिल्ल्या 31 मे मेरेनच्या काळा मेरेन चालकां कडल्यान पे पार्किंग शुल्क घेवचे नात, असो निर्णय महापालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हाणें घेतला। See, now we had gone on inspection yesterday we had gone actually just to check our drainage system and everything also with Smart City MD. Now what we've seen was a lot of the roads have been closed quickly without anyone's notice. Now even in the future also now Smart City is going to go ahead very quickly with their work. So it will bring a lot of inconvenience to people. So now we don't want to add to that burden also now. So what we're doing is I've told the contractor to basically stop pay parking from tomorrow until the Smart City project is complete on May 31st. So that we've done as this just to support the people also. Now we know everyone has been very inconvenienced with the work. So we don't want to add to any of that also now. So because of that, see now we have been, CS has been having regular meetings with Smart City MD. Every Tuesday they have the meetings. MD also now has been going on the field very regularly also. Now work has picked up. So we are expecting the work to get done on 31st of May also. शरदचंद्र रेड्डीच्या स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक अटक केल्या। ईडीन अरविंद केजरीवालाच्या घराचेर कितल्योश्योच रेडी घातल्यो, पूण तांकां मनी ट्रेलाचो 1 रुपया लेगीत मेळूंक ना। मनी ट्रेल स्वयं आसत जाल्यार ती भाजपा आनी शरदचंद्र रेड्डी मदीं जाल्या, असो आरोप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान केला। अरेस्ट जो केला अरविंदजीक इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ शरदचंद्र रेड्डी that Arvind Kejriwal was in touch with him about the excise policy. आता वो शरदचंद्र रेड्डी जो आसा ताच्या कंपनीक थोडे दिल्ली लिकर पॉलिसीन दिल्लीन थोडे वेंडिंग झोन्सूय मेळ्ळे। ही वॉज अलाउड टू डू होलसेल लिकर वेंडिंग इन दिल्ली अंडर द न्यू पॉलिसी। ह्या शरदचंद्र रेड्डीक 2022 नोव्हेंबराच्या 9 तारखेक ईडीन क्वेश्चनिंगाक आपयलो। ताणें तेन्ना म्हळें की बाबा आपूण अरविंद केजरीवालजीक केन्ना मेळूंक ना, आपले आम आदमी पार्टी बरोबर कसले संबंध ना, आनी ह्या लिकर पॉलिसी बद्दल सुद्दां म्हजें कांयच लेन देन नाशिल्लें। अगेन दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट। मनी ट्रेल खंय? जेन्ना ईडी केस घालता तेन्ना देर शूड बी अ मनी ट्रेल, देर हॅज टू बी प्रोसिड्स ऑफ क्रायम। 1 रुपया सुद्दां तुमकां
हजारांनी शंभरांनी रेडी ज्यो केल्यो तातूंत 1 रुपया सुद्दां मेळूंक ना तुमकां. पूण मनी ट्रेल आसा आनी आज जी आमी प्रेस कॉन्फरन्स ही घेतल्या ती तुमच्या समोर ही मनी ट्रेल दाखोवपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. दिस इज द मनी ट्रेल. आज सगळ्या गोंयकारां समोर आमी दाखोवंक शकता दिस इज द मनी ट्रेल. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे पयर डिक्लेअर जाले विथ युनिक सिरियल नंबर्स तातून शरदचंद्र रेड्डीचे जे 3 कंपनीज आसा ऑरोबिंदो फार्मा, APL हेल्थ केअर आणि युजिया फार्मा 59.5 crores इलेक्टोरल बॉन्ड तांणी परचेस केले. पूण ही मनी ट्रेल कोणा पर्यंत पावता? वेर इज दिस मनी ट्रेल लिडिंग टू? नॉट टू आम आदमी पार्टी. ही मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी पर्यंत पावना. ही मनी ट्रेल पावता BJP कडेन. दिस इज अ लिस्ट ऑफ 59.5 crores electoral bonds given by Sharad Chandra Reddy's 3 companies to Bharatiya Janata Party. मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हांच्या आड जी कारवाई जाला ती बेश्टीच जावची ना. कायद्या प्रमाण ती जाला फाटल्या कांय वर्सां सावन सोरो धोरण विशय गाजतालो. ते उपरांत ईडीन आतां ही कारवाई केला. कितें तरी आसतलें म्हणूनच ही कारवाई जाला अशें विधान ज्येष्ठ राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमांव हाणें केलां. आधी चलताली दिसता 2-3 वर्स जाली ते खबरेक आनीक सोऱ्याची बऱ्याची बांदोळी आहा म्हणून खूब चलताली. आतां 2-3 वर्स चलता म्हणटकूच ती कितें तरी आसतलें न्हू. कितें आसपाना. पूण हांव म्हणा आसतलें नासतलें पूण 3 वर्सां चलून आजी दिसाक ताका जेन्ना तेमी दिस्त भितरवपाक शकना न्हू. भितरवपाक शकता 3 वर्स देखून आवाज जालो तेन्ना आवाज खंय गेला जातालो म्हणजे सोऱ्या कितें बांदोळी म्हणून. ती बांदोळी आहा बांदोळ ना ती तांच्या सांगपडलें. आनी म्हाका दिसता सोंपेपणीन तुका कितें नासतना अरेस्ट करपाक जायना. तो चीफ मिनिस्टर तो गेली चीफ मिनिस्टर जोक कित्याक हांव जाणा एक फाटी बिहार सरकाराक चीफ मिनिस्टर करतो मागीर ते सगळें जायते प्रमाण म्हायती सांगलें दिले. सो कितें जाल्यार फॅक्ट कितें आसा तो सांकवाळी येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. लोकांक विश्वासान घेवच्या आदींच पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. ह्या प्रकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर शेनवारा आपयल्ली बसकाय जावपाक शकली ना. चर्चा सुरू आसतनाच सरपंच, उपसरपंच आनी पंचायत सचिवान मदींच कूस काडिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. आयकात तांचे म्हणणे. मीटिंग चलता आसतना सडनली आर्ग्युमेंट जावपाक लागले आनी सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच उठून गेले अलॉंग विथ द सेक्रेटरी गेले आनी मागीर परत रिटर्न येयले आनी परत आनकोड कंटिन्यू केली. आनी मिटिंगे भाशेन चलता आसतना सडनली व्हिडिओ फिल्मींग कोत्ताय म्हूण पंचायत सेक्रेटरी आनी सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी विथ द 5 मेंबर्स उठून गेले आनी मिटींग एजंट करून उडयली. कारण की एजंट केलं ना बेश्टी एब्रप्टली बंद केली मिटींग. आनी आमी लोक सगळे एकठांय जालो तो आहा हिंगा अजून पर्यंत पंचायतीन आमी रावताय. वी वॉन्ट एन आन्सर फ्रॉम द पंचायत. परमिशन ऑलरेडी दिलो आहा. सो आमचो लोक सारको म्हणपाक लागलो पिटर आमी सगळे मुखार या आनी हिंसार या आमच्या पंचायतीक कित्याक लागून तुवें परमिशन दिली. पयली मिटींग आयज जा आनी परमिशन ऑलरेडी दिलो आहा. सो तें क्वेश्चन करपाक आमी सगळे लोक आमच्या गांवचो लोक येयलोले पंचायतीन विचारपाक. पूण कितें जालें की आमकां सेक्रेटरी आफ्टर आमी इन्वायट केलो सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो गांवचे लोक हिंग एकठांय करपाक जायना मिटींग येवपाक जायना म्हणून भितर. डेप्युटी सरपंचान सगळ्यांक सांगलें तुमी वचा हिंगसून पयलीं बंद करूया मिटींग कॅन्सल. मिटींग केली आमी भितर लोक आहा आख्खो लोक गांवचो लोक भितर येयला उलोवपाक सेक्रेटरी कडेन. सेक्रेटरी कडेन मेळपाक विचारपाक तुमी केश कोन्न गेले परमिशन रिगार्डींग दीस मेगा प्रोजेक्ट वीच इज सपोज टू बी गिव परमिशन टुडे. आमगेले ते डिशन आहा ते ग्रामसभा जायना
आनी आमगे गांवांत जायना आतां आमी सेक्रेटरीचे एगेन्स्ट पंचायतीन बसतले केन्ना तातूंत डेट फिक्स जावना हे आमी 100% सेक्रेटरीच्या एगेन्स्ट पंचायतीन बसतले आमची डिमांड आहा की स्क्रॅप फायल आमकां हिंगा नाका आमकां गांवांत कंस्ट्रक्शन लायसन आमकां दिलो ते रिवोक करचें आनी ती हुंय वचो आमकां पडोन वचो म्हणजे आमकां हिंगा गांवांत तो प्रोजेक्ट नाका तेणी जो प्रोजेक्ट इलिगली पास केला तो प्रोजेक्ट सेक्रेटरी आपल्या हितून रावन तो इलिगली हांगा सेक्रेटरी म्हणून बसला तो एक्चुअली ग्रामसेवक तेणें इलिगली सायन मारल्या आनी तो प्रोजेक्ट त्याच दिसा दिला तो आमी आयज ताका विचारताले मिटिंगेक तुवें केन्ना दिलो हें तो सांगूंक शकना मिटिंगे बाबा तुवें त्याच दिसा कसो दिलो दुसरें मोहरिलेन ताका विचारलें जे पळय पयशे 65 लॅक्स तेणी टॅक्साच्या रुपान आमच्या पंचायतीन ते रियलायज जाला तो चॅक ना तेवूय तो सांगूंक शकना म्हणटरी डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले सरपंच आसतना सगळ्यांक उठयलो आनी तो तांकां घेवन गेलो आतां मिटींग तेणें सेक्रेटरीन एडजन करपाक जाय आशिल्ली मिटींग तेणें स्टॉप केली आनी तो मिनिट्स बूक घेवन पंचायतींतले भायर गेलो सत्तरी वाठारांत एकाच दिसा 3 वेगवेगळ्या सुवातींनी उजो लागलो पाडेली सुकिल्ल्या तणाक बिरोंडा काजी बागायतीक आनी मेळावलेच्या कोयर प्रकल्पांतल्या कोयराक उजो कोणे तरी मुद्दाम जावन हो उजो घातिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो उजो लागिल्ल्यान कोयर प्रकल्पांत आशिल्लो कोयर लासून गोबर जावन सुमार 25,000चे लुकसाण जाले ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. नमस्कार. सत्तरीन उजो लागपाची जी घडणुकी आसा तितूंत परत वाड जालेली आसा आनी आयज एकाच टायमार आनी एकाच सायडीन म्हणटा तशें 4 वेगवेगळे सायडींनी उजो लागलेलो आसा आनी तेतून पयलो उजो लागला तो गुळेली पंचायतींतले मेळावली सत्तरी हांगासर जी गार्बेज शेड आसा तेतून ह्यो उजो लागून जो कचरो आसलो तो मोठ्या प्रमाणान जळ्ळलो आसा आनी तेजी जी शेड आसा ती पूर्ण गेलेली आसा ती पत्र्याची शेड आसलेली आनी तेतून ती शेड जळोन आनी भितरलो कचरो जळोन अंदाजे 25,000चे लुकसाण जालेलें आसा. ह्या वेळार वाळपे अग्निशामक दलाक कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी घटनास्थळी वचून उजो पावलेली त्याच वेळार ते वयताले तेन्नाच तांकां गुळेली पंचायती कडेन गुळेली रस्त्याच्या सायडीक उजो लागलेलो मेळ्ळो तेन्ना तेंच्यांनी तो बी उजो पावलेलो आनी ह्याच वेळार जेन्ना ते गुळेली मेळावली गेल्लो तेन्ना तांकां आनी एक कॉल येयलो तो म्हणटा तो पाडेली हांगासर आमकां खबर आसा की गुळेली वयताना पाडेली लागता आनी पाडेली उजो लागलो बिरोंडा लागलो आनी तो सुद्दां एका रस्त्याच्या सायडीक जो सुक्यो गवत आसलें तेका लागलेलो आनी दुसरो आसलेलो तो बिरोंडा पंचायती कडेन पंचायत सायडीनूच तो काजीक लागलेलो आसा आनी ह्या वेळार तेंची वेगळी टीम वचोन तेंच्यांनी ह्यो उजो पालेल्लो आसा. ह्या वेळार म्हायती अशी मेळटा की ह्यो उजो आसा तो जाणून बुजून लायलेलो आसा आनी एकाच वाटेच्यान लागल्या म्हणून तो कोण तरी मुद्दमूच लावन गेलेलो आसा अशें थळाव्याचें म्हणणें आसा. आनी अग्निशामक दलाचें बी म्हणणें आसा की आमी जेन्ना गेले तेन्ना कळ्ळें की ह्यो उजो आसा तो मुद्दामून लायलेलो आसा आनी कित्याक लायलो खबर ना आनी मेळावलीची जी शेड आसा तितून तो उजो आसा तो सुद्दां कोणी तरी मुद्दम लायलेलो आसा आनी ही घडणूक जालेली आसा. ह्या प्रकरणाची फुडले तपास सुरू आसा आनी ह्या अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी वचोन वेगवेगळ्या भागांत बेगोबेग उजो पालेल्लो आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना. रशियेची राजधानी मॉस्कोचेर दहशतवादी हल्लो जाला. ह्या हल्ल्यान 90 परस चड लोकांक मरण आयला जाल्यार 145 परस चड लोक गंभीर जखमी जाल्यात. मरप्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. मॉस्कोंतल्या ह्या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामीक स्टेट ग्रुपान स्विकारल्या. मॉस्कोतल्या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामीक स्टेट ग्रुपान स्विकारल्या. पूण ह्या हल्ल्या फाटले नेमके कारण कितें ते कळपाक मार्ग ना. फाटलीं 2 वर्सां जालीं रशिया आनी युक्रेना मदीं झूज चालू आसा. ह्या झुजाक लागून रशिया वांगडा कांय देशांचे संबंद फिसकटल्यात. जाणकारांच्या कोतान इस्लामीक स्टेट ग्रुपान रशियेचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां विरोध करीत फाटल्या 2 वर्सांच्यान रशियेचेर लक्ष केंद्रीत केलां. रशिया मुस्लिमांचेर अत्याचार करता अशें इस्लामीक स्टेट ग्रुपाचें म्हणणें आसा.
पिळगांवच्या न्यू वॉर्ड वाठारांत 3 घरांचेर फातर मारपाची घडणूक घडल्या. ह्या प्रकरणाक लागून ह्या घरांच्या जनेलांचे ग्लास फुटल्यात. जाल्यार ग्लास फोडून एका घरांत गुणो भितर घुशिल्ल्यान एक ल्हान भुरगो नशिबान वाटावलो. फातर मारिल्ली 3 घरां मुस्लीम भावांची आसात. शुक्रारा मध्यान राती शुकूर शेख, अबुद्दीन आणि अमन खान हांच्या घरांचेर फातर मारपाचो प्रकार घडलो. शुकूर शेख हांचे घर सध्या बंद आसा, जाल्यार हेर 2 घरांनी फॅमिली रावतात. घरातली भुरगीं बाळां सगळीं जाणां न्हिदिल्लीं आसतना हो प्रकार घडलो. अचकीत घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून घरातल्या बायलांचेर आकांत आयलो. हे कृत्य कोणे आणि कित्याक केलां ते कळपाक मार्ग ना अशें थंयच्या बायलांचें म्हणणें आसा. हम लोग सो गए. सोने के बाद में रात को 1 बजे से आवाज़ होने लगी, डम 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 करके. हम लोग ने सोचा कहाँ तो कुछ तो हो रहा है, इसलिए ऐसे ही रह गए. बाद में देखा तो पत्थर मारने लगे तो बाद में देखा तो ऊपर का कांच वगैरह सुबह हमने जब देखा तो ऊपर का कांच वगैरह सब फूट के पड़ गया था. पूरा पत्थर से पूरा भरा हुआ था. पता नहीं कौन किसने ऐसा करके गया. हमारे बच्चे पीछे सब डर गए. सुबह देख के हम लोग परेशान हो गए. रात को हम लोग जब 11 बजे सो के बाद में हम लोग 1 बजे ऐसे देखते हैं इतनी भारी भरकम आवाज़ आई इसकी, कांच टूटने की और चीखने की आवाज़ आई हमको. और एक पत्थर आके गिरा और कांच का जो विंडो था हमारा टूट गया. और अंदर का जो बेडरूम का 2 विंडो था वो भी टूट गया. और उठ के हम लोग देखते हैं पूरी लाइट ऑफ थी हमारी. और उठ के देखते हैं तो कोई भी नहीं था, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी चीखने की. और हम लोग सब हॉल में सोए हुए थे, बहुत गर्मी है बोल के एसी में सोए थे हम लोग. और ऐसे करने से हम लोगों को भी डर लगता है, पता नहीं आज क्या होगा बोल के. तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कुछ एक्शन ले इनके ऊपर. हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे के सर पे भी इतना मोटा पत्थर लगते लगते थोड़ी इसमें बचा है बस. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे नारोबा देवळा कडेन बिगर गोंयकारांचे बेकायदेशीर बांदकाम चालू आसा असो आरोप संदेश सावंत हांणी केला. आदल्या पंचायत कमिटीन हातूंत घोळ केल्ल्याचे सरपंचाचे म्हणणें आसा. जाल्यार असल्या बेकायदेशीर गजालींक आपूण पाळो दिवचो ना अशें आतांचो सरपंच बाला नाईक सांगता. म्हाका सांगपाचें अशें दिसता की तेणी EHN म्हणून एक नंबर घेतला. फोटो बीन तेचे म्हाका दिसना थंय स्ट्रक्चर नासलोच, गॅरंटीज आसा म्हाका, कित्याक आमी त्याच वाड्या वयले लोक. आनी तेणें खंयचे स्ट्रक्चराचे फोटो बिटो लावन घेतला नंबर तो खबर ना. आनी त्या मनशाचे सेल डिटाची सुद्दां एक खंयच्यान हांवें कॉपी मेळयल्या. आमचे एक सोर्सीस आसले थंयच्यान, तेतूंतून अशें लक्षान येयला की त्या सेल डिटान तेणी फक्त 300 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या. खंयच तेणी स्ट्रक्चराचें बीन कितें मेन्शन करूंक ना. जर स्ट्रक्चर मेन्शन सेल डिटान ते मेन्शन आसतले असले, सर्वे नंबर आनी एरिया सो एंड सो आनी अलॉंग वीथ स्ट्रक्चर अशें मेन्शन आसतले असले. कांयच मेन्शन ना. जाल्यार तेका ते आनी ती रिसेल हो भायलो मनीस तो काय पयलीं येवन हांवें बांदूंक शकनासलो. आसल्यार आमच्या पयलींच्या कोणाच्या तरी लोकलाचेर आसपाक जाय ते. आनी त्या लोकलान तेका जमीन दितना स्ट्रक्चर काय मेन्शन केल्लें ना, जाल्यार तेका एक्झिस्टींग हाऊस नंबर दिलो. हो एक मोठो घोळ दिसता म्हाका. आमकां एक ग्रामसभेक एक आमचे एका मेंबर, ग्रामसभेक जे मेंबर्स येतात तेंच्यांनी दोगांचो आनी हो विशय काडलो की इलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्लां म्हणून 273/2 सर्वे नंबरान. सो हांवें ते आमच्या पंचायत बॉडीन आमी इमिजिएटली आदल्या सरपंचान एक इन्स्पेक्शन नोटीस काडल्या, स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला, स्टॉप वर्क ऑर्डरूय काडल्या. आनी इन्स्पेक्शन करून आमी फोर्टनायटली मिटिंगेक आमी तो प्लेस करून शोकाज नोटीस काडल्या तेका की वाय इट शूड नॉट बी डेमोलिश. कारण आमच्या पंचायती कडेन तर कसलेच परमिशन तेंच्यांनी घेतलेलें ना. सो आमी तेजे एक रिप्लायाक वाट 15 दिसांचो तांकां टायम दिलो. फाल्यां आमची फोर्टनायट मिटींग आसा तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतले तेचेर. म्हापशा वाठारांत पे पार्किंगे बाबतींत उप्राशिल्ली समस्या ही बेगीनूच सुटावी जातली. ज्या कंपनीक पे पार्किंगाचो टेंडर दिला तांकां सगळ्यांनी तांच्या कामांत सहकार्य करचें अशें स्पश्ट मत म्हापशेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान उक्तायले. सध्या वचत थंय भुंयगत केबलिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान मातशे त्रास सोंसचे पडटले. पूण उदरगतीची ही सगळीं कामां बेगीनूच पुराय जातली अशें आश्वासन म्हापशेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकार हांणी दिलें. पार्किंगच्या बाबतीत तुम्ही जर म्हणत ते टेंडर ऑलरेडी गेल्लेलं असा. मनीस अलॉटमेंट जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर तो तेचें काम तेच्या पद्दतीन करूंक जाय कित्याक ताणें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो आसा. फक्त हांगा प्रश्न उरता की जे आमचे मार्केटान जे येतात ते बाकीचे आमचे एज अ गिरायक म्हणून ते जावं
किंवा शॉपकिपर जावन हेंचे तितकेच म्हणटा तशें असोसिएशन आसा खूब म्हत्वाचें आसा. आज जरी ते खणलेले आसा, रस्त्याची दुर्वेवस्था जाल्लेली आसा, पण पार्किंगाची जागो सध्या तांकां वापराक दिलेली आसा. थंयसर आमची बंधनां घातलेली ना, पण जेन्ना तो जागो वापरलो जाता वयता तर त्या हेका तेंच्यांनी ते पे पार्किंग जे कॉन्ट्रॅक्टराच्या हितून ठरलेले आसा ते दिवप तितलें म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक गाडयो ह्यो येतात त्या जाग्यार लागतात. थोडीशी आमची अडचण आसा ती समजून घेवंक जाय, कित्याक ही आमी फॉर द पब्लीक जे वेवस्थीतपणान जावन तांकां फुडें बरें पडोवंक जाय अशा पद्दतीचीच आमी वेवस्था हांगासर केल्ली आसा. मग पार्किंगेचो इश्यू आसा तर थंयसर मातशी समज आनी थोडेशें आमकां कोऑपरेशन हे तेंचे कडून तितलेच अपेक्षीत आसा. वाडटे गरमीक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सोंसून वचो जातकीर दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागल्यात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हें चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलाक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडला. पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक सवड लेगीत घेवपाक मेळना. आता लिंबूचा रेट किती आहे? लिंबू सध्या रेट एक 7,000 रुपये एक पोती असते. एक पोती म्हणजे आता 700, 800, 800 रुपये 100 रुपये. म्हणजे येऊन तुमका रेट वाढवतो पडलो. हा रेट असं म्हणजे सध्या सारखोच हा 30 रुपयांनी रेट आहे. पण लिंबू महाग झाले. हा लिंबू महाग आहे. पण सध्या गरमी लावून कस्टमर येतात. हा कस्टमर फुल असतात. म्हणजे चालू असतात. सकाळी स्टार्ट झाले ते रात्री 7 वाजेपर्यंत काढल्या. आता लिंबू सरबतांना कशी किती मागणी आसा? लिंबू सरबताक मागणी चड आसा, पण आता लिंबू वाडल्या लागून आमकां रेट 30 दवरची पडटा. एक ह्या ती रेट वाडोवन घेवपाची अशें आमचे आसा. पण आता सध्या लिंबू कसे पडटात? 8 रुपये 9 रुपये एक पडटा. पण हांगा कस्टमर तसे येता वयता रावन पियेतात न्हू? हय हय चडसो लोक पियेता. म्हणजे हांवें न्यूली स्टार्ट केल्लें आहा त्या लागून मातशें म्हणजे वसोंक ना ते. पूण न्हू एक गरमीक लागून अशें आहा पियेता. गेल्लो लोक आहा रावता आनी पियेता. आता गरमीक लागून सगळे कडेन मागणी आसला, ताका लागून लिंबू बी वाडपाची शक्यता आसा. म्हाका अशें कळ्ळें की लिंबू आनी 10 रुपये एक जावपाचो आसा. फाटल्या कांय दिसांच्यान तापमानात कमालीचो बदल जाल्लो आसा. सध्या तर तापमानाचो पारो 36°C परस चड जाल्लो आसा. गरमी तर प्रचंड वाडिल्ली आसा. कालोर सोंसून असो जाता. कालोरा पासून थाकाय मेळपाक लागून बरेच जाण जायते उपाय करतात. सध्या तर वचत थंय शीतपेयांक मागणी वाडिल्ली आसा. दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शीतपेयांच्या दुकानां कडेन लोकांची गर्दी दिसून येता. शीतपेया वांगडाच आडसरां आनी हेर थंडगार पदार्थांकूय मागणी वाडिल्ली आसा. तातूंतल्या तातूंत लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. एके वटेन लिंबू म्हारग जाल्ले आसा, तरी लेगीत लिंबू सोडाची मागणी काय कमी जावंक ना. मय आनी हेर कांय वाठारांत तर सदांच लिंबू सोडांच्या गाड्यां कडेन गर्दी दिसून येता. सध्या 30 रुपया ग्लास ह्या प्रमाणात लिंबू सोडाची विक्री जाता.
फुडल्या कांय दिसात लिंबू आनीकूय म्हारग जातले असो अदमास कांय विक्रेत्यांनी उक्तायला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बाटले पणजेच्या एनारिटा अपार्टमेंटान आशिल्ल्या फर्निचराच्या गुदावाक शेनवारा उजो लागलो. उजो लागिल्ल्याची म्हायती रोखडीच उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत ताणें घडणुकांवर येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. फर्निचर तयार करपाक लागपी सगळें सामान उजो पालोवपी दळान वाटयले. सुदैवान जिवीतहानी जावंक ना. देवा कडेन पेटयल्ल्या दिव्याक लागून हो उजो लागिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळान दिली. आमकां 1224 कंट्रोल रुमान कॉल आयलो की एनारिटा अपार्टमेंट हांगा फाटल्यान थंयसर एक फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून. इमिजिएटली म्हाजी पणजेची फर्स्ट टर्नआउट व्हेकल हांगा पावली आनी तेज्या वांगडा म्हाजो जो ड्युटी क्रू आसलो तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर एक गुदांव आसा शॉप ते ग्रावंड फ्लोराचेर, तेका दोंगर येता आनी उजो इंटेन्सिटी चड हाय आसपाची शकता म्हणून तेंच्यांनी इमिजिएटली सेकंड टर्नआउट हेडक्वॉर्टर्साची आपयली. मिनवायल हांवूय तेंच्या फाटोफाट पावलो आनी इमिजिएटली म्हाजे ड्युटी क्रू बोथ हेडक्वॉर्टर्स आनी फायर स्टेशनार फायर पर्सन तेंच्यांनी उजो कंट्रोलान हाडलो आनी कंप्लिटली एक्सटिंग्विश केलो. लुकसाण तेजो ओनर येयल्लो आसा, तेका सांगला म्हाका कितें तेजी जिस्ट आसा, लिस्ट आसा, कितें कितें तेजे लॉस जाला ते म्हाका डिटेल्स सबमीट कर. सद्या तो म्हणटा की हे सगळे डेकोरेटीव आयटम्स म्हटल्यार फर्निचराक कितें कितें लागता ते हांगासर स्टोर केल्ले, जशें की फेविकॉल आसा, मागीर ते सेटिंग रिबिन्स आसा. सो म्हाका दिसता मोस्टली आमी तेजेर सेव केला. उजो आमी स्प्रेड जावपाक दिवना. आतां तेजें तें सामान सगळें भायर काडप चालू आहा आनी नाव फायर इज ऑलरेडी एक्सटिंग्विश्ड. बर्न म्हटल्यार गुदांव तेजो बर्न 1224 कॉल आयले आमकां. इमिजिएटली म्हाजी विदीन 5-6 मिनिट्सान तुमी पावले आनी ताजे फाटोफाट आमचे हेडक्वॉर्टर्स व्हेकली फॉर रिइन्फोर्समेंटाक रावले. कित्याक उजो जर कित्याक हो एक अपार्टमेंट जाता तो उजो समज आमी टायमली एक्सटिंग्विश करूंक ना तो इन्क्रीज जावपाक शकता. तेज्या प्रिकॉशना खातीर आमी आमची दुसरी टर्नआउट केल्ली. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. V Fashion TV Salon, it's an international brand which has recently opened in Costa Davos near Gallin Restaurant, Margao, Goa. It's an unisex salon. At this holy festival, we are offering a 40% discount on all services from 25th March to 27th March 2024. Avail this exciting special offer and get a surprise holy gift too. For more details, contact 8625 925 299 and 7208 008 506. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे